CGP Goa to receive honorable and to escort him to receive. Salman Guard! General salute! Salame! Shut! Salman Guard! Bagal! Shut! आज वर्ल्ड टुरिझम डे आणि या सोहळ्यात आज आम्ही गोवा इंडियन पोलीस असिस्टंट हाकीम तावडे आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हातात पटले. Now there will be unveiling of flag at the hands of Honorable Chief पहिले एकदा फोटो घेतला तर राव मला मागे घेतो ओके ओके तो जो भी आएगा सर वहाँ से जिसको भी कोई इशू होगा एनीवन को एनी इशू विल कम हियर सर एंड दे विल शेयर देयर इश्यूज और आस्क फॉर एनी इन्फॉर्मेशन. सो इफ दे आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन सर वहाँ पे दे आर ब्रोशर्स एंड ये सर यहाँ पे हमारा स्टाफ रहेगा सर दे विल असिस्ट द टूरिस्ट इन व्हाटएवर वे इट इज नीडेड. इधर शेयर सर सीसीटीवी कंट्रोल रूम त्याला बायकाला झाड घेतात You will not get it anywhere. Sir, mic up. Yes. What do you want?
present bouquet to Honorable DGP Goa. I request DYSP Gajanan Prabhudesai to present bouquet to Secretary Tourism Sri J. Ashok Kumar. I request PI Tourist to present bouquet to IGP. Sir. I request PI Kalamur Priyas to present bouquet to Sarpanch of Kandoli Panchayat. I request PI Kalamur Priyas to present bouquet to DIG sir. Now I request Honorable DGP sir to welcome the gathering. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable MLA Elagut, and Honorable Minister Michael Novoji, Secretary Tourism Ashokji, IGP, DIG, Sarpanch of this area, public representatives, press, staff from tourism department, police department, and tour and travel association members, and all public who are present here. Police department is very grateful to Honorable CM and Honorable Minister to spare time for this. I, on behalf of Goa Police, welcome both of them. I also welcome Shri Ashok Kumar, Secretary Tourism, who is always serious for last 1 year that their tourist safety is much more important. And he is emphasizing, again, he has taken a lot of meetings. DIG and Secretary Tourism has chalked out a lot of programs for safety of tourists. And we are very happy that Honorable CM himself has come to start this series of booths to be constructed for tourist police, and this is one of them that they are handing over. This booth has got CCTV system that will also be monitored by police, and likewise wherever we have got booth already, CCTV systems already installed by tourist department or panchayat or municipality, we will deploy our men in that booth. Secretary Tourism has already identified places of tourist department to hand over land to police to construct booth, and we will construct booth as soon as we receive land from tourist department. In fact, for Goa, tourism industry is very important, and safety of tourists is also very important. We have already dedicated tourist police here, but tourist police does not mean that they are totally separate. They are part and parcel of Goa police. They are part and parcel of police station. Police station, police inspector has to check regularly. SDPO has to check regularly, and SP, both the SPs have to work sincerely so that the tourist police work properly. Sir, we have already trained in these tourist police, not only tourist police,
all staff of police stations where beach is there, we have trained in PTS Walpoi. In fact, last week we got special training at Porvorim Premier Institute of Catering, etc. So they have also given soft skill training. So this tourist police staff is highly trained, and they will really cater need for safety of tourists. I once again thank Honorable CM and Honorable Minister, who is also taking very keen interest in tourist safety. In fact, one day we visited this tourist booth earlier, in which Honorable Minister was also there and Sarpanch was also there. So, in that it was discussed that there should be proper police presence on beaches. So, I welcome everybody, those who are present here, for the cause of tourist safety. Thank you. Thank you, sir. I request PI Kalangut PS to present bouquet to Sarpanch of Kalangut Panchayat, Sean Martin. I request PI Kalangut PS to present bouquet to ZP of Kalangut constituency, Shri Dattaprasad Dabolkar. Now I request Honorable MLA of Kalangut constituency and Minister of Ports, Shri Michael Lobo, to address the gathering. On this very special day of World Tourism Day, today we have in this coastal belt, that is Kandolim village, which is on the world tourist map destination, a very famous destination. Our Chief Minister of the state of Goa, Dr. Pramod Sawant, DGP Meenaji, DIG Kumarji, and our DIG of Goa Police, then again Ashok Kumarji, all the PIs, Sarpanch Blaze, all the other police inspectors, the personnel from Goa Tourism, the Director of Tourism, Nikhil Bab, Minin Bab, बाकीचे सगळे TTAGचे members, tourismaचे members, the President of TTAG and all the other dignitaries present over here, Sarpanch, Deputy Sarpanch, Ward members of Kalangut and Kandolim. कशी बघता म्हाका आयज जे ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर खूब तेंप जाले आमी बांदलेले, आनी हो जागो जिंगा आयज आमी आसा 14,800 स्क्वेअर मिटर्स हो 1976 वर्सा सुमार एक्वायर केल्लो, आनी अंडर स्वादेश दर्शन स्कीम ह्या जाग्याचेर हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना आमी प्लॅनिंग स्टार्ट केल्लें, आनी तेजे पयशे येयले आनी योग्यपणी आमी पयशे मोडलेले आहा. वी हॅव नॉट लेट दीस प्लेस टू बी गिवन टू एनीबडी. अशें मनान आसता खूब जाणांच्या की हो जागो जो एक्वायर केल्लो तो काडी आनी कोणाक तरी दिवया आनी ही वील पूट सम वुडन हट्स, दॅट इज हॉटेल, some little part to be used for parking, आणि उरलेलो सगळो जागो प्रायवेटायज करून अंडर PPP दिवप. पूण ना, आमी गांवच्या लोकां खातीर इंटरनॅशनल अँड डोमेस्टीक ट्युरिस्ट जे गोंयांत येता आनी बिचार वयता तेंच्या खातीर हो जागो आमी सांबाळून दवरलो. आनी आयज उणे शिवणे 4 वर्सां जालीं कांदोली पंचायत ब्लेज फेर्नांदीस आनी तेजी आख्खी पंचायत
हो सगळो जागो पळयता सांबाळता. ऑफिशियली तांकां हँड ओव्हर दिवपा खातीर आमी फायल मूव केल्ली आहा. आनी सेक्रेटरी ऑफ ट्युरिझम बाब अशोक, हू इज ओवर हियर, he came over here nearly 2 times to see that how the place has been kept, whether it is being rightly used or not. I want to bring it to the notice of the Honorable Chief Minister and Ashok ji, who is here, that in this property there were so many stalls scattered all over, and we had rehabilitated them on the entrance of the beach. I understand that Ashok ji wants some changes. Definitely, sir, we will do it. Our Sarpanch is there. Whatever is required in the interest of the people, we will do it. The toilet block which was built and inaugurated has been kept for the general public at a very reasonable price. असली फॅसिलिटी गोंयभर सगळ्याक जावची म्हणून त्या टायमार आमी असेंब्लीन उलयल्ले, एश्युरन्स घेतलेले एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकाराचे, आनी पर्सनली आमी दिल्ली वचून बाब निखील आहा हिंगा, वॉज इन्स्ट्रुमेंटल टू गेट ऑल दीस फंडींग वॉट एवर इट इज. आमी पळयल्या खूब ऑफिसर, बाब मिनीनूय आहा, आमी ऑफिसर खूब पळयल्या, खाली उलयता पूण काम करून दाखोवपी बाब निखिलान खऱ्यांनीच पयशे जे सेंटराचे हाडपाचे आनी योग्यपणी यूज करपाचे हे काम तेणें करून दाखयल्लें आहा. मनोहर पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर जालो आनी तेजेकून पयलीं जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना कितलेशेच ट्रिपी मारल्यो आमी हे पयशे हाडपाक. आनी हिंगासरूच न्हू, म्हाका दिसता अंजुना, शापोरा, बागा, कोलवा, मोर्जे, ऑल दीस प्लेसीस वेरेवर जागे आमी एक्वायर करून दवरलेले, थिंगा सारकी फॅसिलिटी जी दिवपाक जाय आसली, ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, पार्किंग, गार्डन, टॉयलेट ब्लॉक, हे आमी म्हाका दिसता 80% कंप्लीट केल्ले. आयज पार्ट ऑफ दीस ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर इज बींग हँडेड ओवर टू द गोवा पुलीस, दॅट इज फॉर ट्युरिझम पुलीस म्हणून जो स्क्वॉड अंडर DGP हे ते घालूंक सोदता. आदी आसलो तो. is a very good welcome this for in the state of Goa. We welcome you, sir, for this lovely initiative taken by you. Tourists आणि police हे तेंचे भितर जे केन्ना केन्ना अशें जाता की ट्युरिस्ट पुलिसांक कोण भियेता आनी केन्ना केन्ना अशेंय जाता की पुलीस हे केन्ना केन्ना तापतात ट्युरिझमाचेर म्हणजे ट्युरिस्टांचेर. हे गॅप जे आहा ते म्हाका दिसता यू वील हॅव टू टेक सम course or talks with all the police who will be working in the coastal belt. That politeness is also very important. Secondly, I have also requested Honorable DGP and CM that a lot of times we have seen that tourists are being stopped when they are on the bike or when they are in the car. This is a tourist friendly state and we welcome all domestic and foreign tourists. And police should be this role of the Goa police should be very important as far as tourism is concerned. म्हणजे त्यांना unnecessarily stop करून पाहिजे. बायकाचे पेपर they cannot the tourist doesn't know. They hire the bike as long as it is rent a bike, they hire it. They have to wear a helmet. If there is a visible some means helmet galina and visible offense is there, it has to be stopped. Otherwise, I have requested in not only in our constituency, entire Goa, that gap which is there from between the police and the tourist should be very friendly and very courteous. This is going to again grow the tourism in the state of Goa. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ते दीस DGP, DIG, SP सगळ्यांक सांगलेलें आहा. आनी येता तो ट्युरिझम सिजन बरो जावचो
हे आमी सगळे जाण पळयता कित्याक वी आर भरपूर बँक लोन बँक इंट्रस्ट लोनांचेर वाडत आहा सगळ्या बिझनेसमॅनांनी जे कोण आपूण सेल्फ एम्प्लॉयड जाल्यार तेंच्यांनी लोन काडलेले आहा आनी इंट्रस्ट वाडत आहा कित्याक ट्युरिस्ट कमी जायत गेले बिकॉज ऑफ कोविड आतां ट्युरिजम सीजन इतको स्टार्ट जाला and we expect foreign tourists also to come into the state of Goa, that is charters. And I am quite confident that Chief Minister has already informed the centre, and centre will give us the permission to bring foreign charter tourists in the state of Goa. Whatever is required to be done to improve the infrastructure for the purpose of tourism, our Chief Minister is doing, is leaving no stone unturned. सेंटराचे पैसे जाय आनी खंयचे पैसे जाय ट्युरिजम फंड सेंटराचो आनीक कसो हाडचो झेल जी आमी इतली वर्सां मोडपाक पावली ती पासून आमी कंप्लीट केल्ली आहा सारकी फुल्ली रिफर्बिश्ड केल्ली आहा ती आतां इनॉग्रेशन जावपाक जाय जितके कोस्टल बेल्टाक आख्ख्या गोंयच्या कोस्टल बेल्टाक जे रिक्वायर्ड फंड्स आसतले जे रस्ते सारखे करपाक पयशे जाय आसतले तितके म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान गेल्या बजेटान मांडलेले आहा आनी तेका परवानगी दिल्ली आहा फायनान्साक हे काम कंप्लीट करपाक आनी एकदां हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा तसोच DGP आनी तशेंच ट्युरिजमाचे अधिकारी जे हिंगा येयल्ले आहा जेणी आमी जितके रिक्वेस्ट तांकां घातलेले की हे काम जावपाक जाय इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज हू आर डुईंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय अशे कितलेशेच जाग्यार आमचे लोक स्थानीक लोक तेंच्यांनी आपल्या पांयार उबो रावपा खातीर तेणे वेगवेगळे बिझनेसीस स्टार्ट केल्ले आनी दे आर लुकींग एट सपोर्ट फ्रॉम द पंचायत फ्रॉम द MLA एंड फ्रॉम द गव्हर्मेंट एंड आय रिक्वेस्ट CM and the officials of tourism to help such individuals who are trying to stand on their own feet. Once again, I thank for coming over here to grace this occasion. Thank you. Thank you, sir. Now I request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to address the gathering. टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हाच्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक म्हजे बरोबर आसात आमचे कलंगूटचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री बाब मायकल लोबो हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे DGP मुकेश कुमार मीना टुरिजम सेक्रेटरी माय ओन सेक्रेटरी मिस्टर अशोक कुमार आमचे हांगासले स्थानीक दोनूय विलेज पंचायतीचे कलंगूट आनी कांदोळी सरपंच आमचे ZP त्याचबरोबर पुलीस डिपार्टमेंटाचे हेर अधिकारी उपस्थितामध्ये आसात आमचे TTAGचे टुरिजमचे स्टेक होल्डर्स सगळे तांचे अध्यक्ष आणि बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स आसात आयज खासा करून आमी टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटरात आमी स्पेशली टुरिस्ट पुलीस म्हणून जांकां डिप्लॉय करता ते 100च्या पेक्षा चड आमचे पुलीस अधिकारी बाकी SP नॉर्थ म्हणजे मिडियांतले सगळे भाव आनी भयणी आनी खास करून हाचे टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर हाच्या उक्तावणाच्या सुवाळ्याक ज्यांच्यांनी कश्ट घेतले बाप निखिल आसतलो मिनीन आसतलो आनी हेल्थ टुरिस्ट डिपार्टमेंटाचे बाकीचे सगळे मानेस्त आज वर्ल्ड टुरिजम डे वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा हांव समेस्त म्हज्या गोंयकारांक आनी टुरिजम इंडस्ट्रींतल्या सगळ्या लोकांक खास येवकार भेटयता आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक आयज वर्ल्ड टुरिजम डेच्यो हांव खास परबी दिता आयज ह्या दिसा म्हाका पॅन्डेमिकाच्या उपरांत सगळ्यांक शुभेच्छा भेटयता आसतना खूब बरें दिसता की आमी परत एकदां म्हणजे वीथ ऑल प्रोटोकॉल आनी सगळी कोविडाची SOP फॉलो करून गोंयांत इंटरनॅशनल आनी नॅशनल डेफिनेटली अजुनूय जरी चार्टर सुरू जावंक ना तरी सुद्दां आयच्या वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा
हांव येवकार दिता, हांव तेंचें स्वागत करता. आय वेलकम ऑल द टुरिजम, इंटरनॅशनल अँड नॅशनल टुरिजम इन द स्टेट ऑफ गोवा विथ फॉलोवींग ऑल द प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स ऑफ द कोवीड प्रोटोकॉल. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा आयज आमी खासा टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर ह्या कांदोलीच्या बिचार आमी सुरवात करता आसतना म्हणजे 24/7 आमचे पुलीस सदोदीत म्हणजे विथ अतिथी देवो भव ह्या नॉर्म्साच्या सकयल सदोदीत सगळ्या टुरिस्टाची काळजी घेवपा खातीर आमचे पुलीस डिपार्टमेंट नॉट ओन्ली एट द कांदोळी बट नॉर्थांतले जे प्रायम बीच आसा, मागीर तो सगळे मोर्जी आसतलो, हरंबल आसतलो, कलंगूट आसतलो, बागा आसतलो, हाजेर सगळे सर्विसीस आमचे पुलीस दितलेच. ताज्याय भायर सावथांतले जे प्रायम बीचीस आसा थंयसरूय बी तांकां नॉट ओन्ली द इन्फॉर्मेशन बट सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट which is a prime for us. My home department, especially 100 dedicated force, police force, आमी टुरिस्ट फोर्स म्हणून तांकां स्पेशली तांकां ट्रेन केला म्हणजे विथ द सॉफ्ट स्कील, जाका आमी म्हणटा की स्पेशल टुरिजमा खातीर, टुरिस्टीक लोकां खातीर कशा पद्दतीन ते हँडल करपाक शकता हाजी स्पेशल ट्रेनिंग आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट आनी पुलीस हांच्या वतीन तांकां दिला. थोड्या दिसाच्या भितर इवन दो आमी तांचे इवन दो द युनिफॉर्म वी वील चेंज, तांकां स्पेशल युनिफॉर्म्स हे दिले वयतले. मायकलान जशें म्हटलें की थोडेशे ते भिता, तांकां भिवपाची गरज ना. हांव परत रिपीट करता, इट इज ट्रू. पुलिसांक म्हणजे टुरिस्टांकूय बी आमच्या पुलिसां कडेन डील करता आसतना भिवपाची गरज ना. तितक्या पद्दतीन माय ऑल होम डिपार्टमेंट टीम ही तांकां ट्रेन केल्ले आसा. हाज्या फुडें हांवें जशें म्हटलां की अतिथी देवो भव ह्याच लायनीचेर ते तांकां हँडल करतले. त्या खातीर म्हणजे तेणी 2-3 गजाली ज्यो मुद्दामून सांगल्यो. माय होम डिपार्टमेंट इज टेकिंग केअर. माय SP ट्राफीक आसतलो, SP नॉर्थ आसतलो, SP सावथ आसतलो, दे आर डिलींग वीथ डे टू डे बेसीस डिफरंट केसीस आनी म्हाका खबर आसा. आनी त्या खातीर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन द टुरिजम इंडस्ट्री. द टुरिजम इंडस्ट्री वीच इज अन प्रायम इंडस्ट्री फॉर अस. आमी पळयता म्हणजे गोंयांत आमी जरी डायरेक्ट रेव्हेन्यू स्टेटीक जरी आयलो ना जाल्यार वीच इज एन रेस्ट ऑल रेव्हेन्यू ज्या पद्दतीन लोकां कडेन येता, इकॉनॉमी फ्लो ज्या पद्दतीन लोकां कडेन जाता, त्या खातीर ह्या इंडस्ट्रीत आसलेले सगळे स्टेक होल्डर्स द TTAG शूड टेक द इनिशिएटिव्स आनी डे टू डे वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट वीथ द स्टेक होल्डर्स. आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट जायत्या पद्दतीन तांकां गायडन्स करपा खातीर तयार आसा. त्या खातीर हांवें म्हटलें इट इज नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट. म्हणजे गोंयांत जर टुरिजम वाडटलें आसत आनी गोंयांत बऱ्यांतलें बरें जर टुरिजम येतलें आसत, वी हॅव ऑलरेडी आमची टुरिजम पॉलिसी फायनलायज जाली. आमचो नवीन बोर्ड वीच इज एन अलॉंग वीथ द TTAG वी हॅव टेकन द TTAG ऑल्सो इन टू द कॉन्फिडन्स. म्हणजे फुडल्या टुरिजम पॉलिसी डिसायड करता आसतना आमकां स्टेटीत बऱ्यांतले बरे टुरिस्ट कशे येवचे. एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 85 lakhs ऑफ द टुरिस्ट एन्युअली येता. अजून हाजो नंबर आनी क्वॉलिटी टुरिस्ट कशा पद्दतीन येतले हे जर डिसायड करतले आसत जाल्यार नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट, फक्त गव्हर्मेंट डिसायड करपाक शकचे ना. त्या खातीर हांवें म्हटलें फ्रॉम द हाय एंड हॉटेल्स टू लास्ट टू द टॅक्सी ओनर्स पर्यंत हे सगळे जाण जर ऑन बोर्ड आयले देन एंड देन ओन्ली इट इज अ पॉसिबल आमकां टुरिजम इंडस्ट्री फ्लरीश करपा खातीर आमी कशा पद्दतीन करतले ते आमच्यान डिसायड करूं येता. मागीर भितर स्मॉल हॉटेलर्स आयले, बाकीचे सगळे आयले, इवन दो द टुरिस्ट गायड आयले. हे सगळे जर आमी फ्रेंडली रिलेशन्स म्हणजे प्रत्येकाक जो टुरिस्ट हांगा एकदां येता तेणी 10 फावटी गोंय प्रमोट करपाची गरज आसा. आमी वचून नॅशनली आनी इंटरनॅशनली म्हणजे आमचे टुरिस्ट प्रमोट करच्या पेक्षा गोंयांत टुरिजम कशें आसा, गोंयांतले स्टेक होल्डर कसो आसा हें प्रमोट करप गरजेचें आसा. आनी त्यांच्या कडल्यान जें प्रमोशन जातलें तेजी आमकांय करपाची गरज ना. तेन्ना चडांत चड लोक हे गोंया कडेन येवपाक एट्रॅक्ट जातले, ताजी आमकां गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या पॅन्डमिकांत आमकां नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत आमी एट्रॅक्ट करपाक शकतले बिकॉज आमी 100% वॅक्सिनेशन येता त्या 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी पुराय करतले. आनी विथ ऑल म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सेफ टुरिजम
जर कोणी इंटरनॅशनल टुरिस्ट सुद्धा गोंया जर पळयतले आसत, वेन वी ओनली आमी जेन्ना अनाउन्स करतले विथ बोथ द वॅक्सिनेटेड 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट म्हणून जर अनाउन्स करपाक शकले जाल्यार डेफिनेटली नॅशनल एंड इंटरनॅशनली टुरिस्ट हांगा येतले. म्हणून म्हणजे गोंयच्या समेस्त लोकांकूय बी हांव आव्हान करता की तांच्यांनी जाता तितके बेगीन आमी वॅक्सिनेशन घेवपा खातीर लोकांक प्रमोट करचें. थोडे जाण आसात आपणाक पॉलिटिकली लिडर म्हणटात आनी आपुणूच वॅक्सिनेशन घेवंक ना म्हणून सांगतात. तें जावचें न्ही अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, ऑल द पीपल ऑफ गोवा, जाता तितके बेगीन विजीन वॅक्सिनेशन घेयात. तुमी सेफ झोनान येयात आनी तें जर केलें आसत म्हाका दिसता आमी जाता तितके बेगिनात बेगीन आमी प्रमोशन इट इज एन 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट म्हणूनय सगळी कडेन प्रमोट करपाक शकतले. आयच्या सुवाळ्याचेर हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक खास करून आमचे होम डिपार्टमेंट वीच इज 24/7 सदोदीत लोकांची तत्पर जे ट्युरिस्ट गोंयांत येता ताची सेवा करपा खातीर सदोदीत हजर आसा. हाज्याय फुडें बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सर्विसीस दिवपा खातीर म्हणजे वेगवेगळे तांकां नॉट ओन्ली द म्हणजे सेफ्टी न्ही तर आतां जे आमी ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर उलयलां, हांव आतां जस्ट हांव थंयसर इन्फॉर्मेशन्स घेतालो की हाव वी वील हँडल द ट्युरिस्ट. ताजेर म्हाका तेणी सांगलें म्हणजे नॉट ओन्ली देर सेफ्टी बट वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन दे रिक्वायर्ड फॉर द टुरिस्ट दॅट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन वील शेअर विथ द टुरिस्ट. म्हणून हांवें म्हटलें की टुरिस्ट गायड आसतलो, टुरिस्टाचो टॅक्सीवाला आसतलो, पायलट आसतलो, स्मॉल हॉटेलर्स आसतलो, रेस्टॉरंटवालो आसतलो, बीग हॉटेलर्स आसतलो, जे कोण आमी हांगासर इवन दो टुरिजम इंडस्ट्रींतले बाकीचे सगळे लोक आमी तांकां बऱ्यांतली बरी इन्फॉर्मेशन दिली, बऱ्यांतली बरी आमी सेफ्टी दिली आसत जाल्यारूच हें पॉसिबल जावपाक शकता. वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा आमी सगळे जाण म्हाका दिसता परत एकदां शपथबद्ध जावपाची गरज आसा. आमी प्रत्येकाक गोंयांत जो येतलो ताका आमी अतिथी देवो भव ह्या भावनेंतल्यान आमी सगळे जाण पळयतले. आमी सगळे जाण सदोदीत टुरिजम वाडपा खातीर आमी तशें म्हणटा की गोंयांत म्हणजे डे बाय डे टुरिजम वाडत आसा. नाव द डिफरंट टायप्स ऑफ टुरिस्ट इज ऑल्सो कमींग. हांवें पळयलें की आमी मेडिकल टुरिजम प्रमोट करता, स्पिरिच्युअल टुरिजम ऑल्सो वी आर प्रमोटींग, इंटरलँड टुरिजम वी आर प्रमोटींग. आनी आतां एक नवें डेवलप जाल्लें आसा पॉलिटिकल टुरिजम, तेजीय बी सुरवात सद्या गोंयांत जाल्ली आसा. अशें म्हाका दिसता इलेक्शन लागीं पावलां ताजी सुरवात नव्यान जाल्या. खूब पॉलिटिकल टुरिजमूय बी सुरू जाला, कांयच हरकत ना. हांव वेलकम करता सगळ्या पद्दतीच्या टुरिजमाक, जेणे करून म्हज्या सगळ्या गोंयकार भाव भयणीक निदान ह्याय माध्यमांतल्यान एक बरो बिझनस गोंयांत मेळचो, जेणे करून एक वेवस्थीत रित्या टुरिस्टीक बिझनस गोंयांतलो वाडचो. वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा हाज्या पेक्षा म्हाका दिसता गोंयकारांक हें टुरिस्टीक इन्फॉर्मेशन सेंटर हें सुरवात जाली हाजी हांव परबीं दितां. आनी परत म्हणजे म्हज्या DGP आनी पुराय एंटायर होम डिपार्टमेंटांतल्यान हांव पुलिसांक सांगता हांव कटिबद्ध आसा की बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सेवा आमी लोकां खातीर दितले. त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान सांगलेली गजाल हें सगळ्या पुलिसांनी लक्षांत दवरचें. हांव कसल्याच पद्दतीचें तुमी पळयलें आसतलें आतां पर्यंत फाटल्या 2 म्हयन्या भितर आमी कितल्या जाणांक सस्पेंड केल्या हें लक्षांत घेवचें. कोणाचीच गय केली वयची ना. इवन दो म्हज्या ओन स्टाफाक सस्पेंड करपा खातीर हांव फाटीं फुडें पळयना. फाटल्या 2 म्हयन्या भितर आमी कितल्या लोकांक सस्पेंड केले? हाव मेनी पीपल वी हॅव सस्पेंडेड? नॉर्थाक 7 जाणांक सस्पेंड केले आनी सावथाक 15 लोकांक आमी सस्पेंड केले. हांवें इतक्याच खातीर सांगता आतां पर्यंत म्हज्या स्वताच्या पुलीस डिपार्टमेंटांतल्या 15 लोकांक हांव सस्पेंड करता आसतना कोणाचीच गय करिना, हाज्याय फुडें केल्ली वयची ना. कारण अशा पद्दतीच्या म्हणजे लोकां कडेन मिसबिहेव करता आसत जाल्यार आमी लोकांक केन्नाच टॉलरेट केले वयचे ना. आय एम व्हेरी मच सिरियस अबाउट द टुरिजम इंडस्ट्री. त्या खातीर परत एकदां वर्ल्ड टुरिजम डेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी आमी अशाच पद्दतीन टुरिजम फ्लरीश करपा खातीर सगळ्या जाणांक एकत्र येवन काम करुया. निश्चितच गोंय हें एक वर्ल्ड म्हणजे टुरिजम डेस्टिनेशन नॉट ओन्ली इन द अवर कंट्री बट वर्ल्डाचेर जे अजूनय फेमस करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसतलो इतकें सांगता आनी तुमकां सगळ्या जाणांक वर्ल्ड टुरिजम डेच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your valuable words.
Now I request Secretary Tourism Shri J. Ashok Kumar to propose vote of thanks.